जाले येवकार तुमकां सगळ्या मोगाल गोंयकारांनो. आयज आमी परतून आसा आमच्या आसगांवांत. आयज एक आमी इम्पॉर्टंट इश्यू हायलायट करपाक गेले हांगा. तो जावन आसा गार्बेजीचो. तुम्ही पळोवंक शकता हो आमचो व्हाळ. हांगासून तो असो व्हाळांतून असो येता आनी असो वयता स्टील वागातोर, आनी हो मेन व्हाळ आमचो. आनी आयज तुम्ही पळोवंक शकता हो व्हाळ फूल ऑफ गार्बेज जाल्लो आसा. आता कोण हांगासर हाडून गार्बेज उडयता ते आमकां खबर ना. पळय तुम्ही पळोवंक शकता सगळे गार्बेज जाले हांगा. सगळी गार्बेज उडयलेली आसा. आनी कालूच आमी एक आमकां कोणे आमच्या ग्रुपान एक आमचो ग्रुप आसा सेव आसगांव म्हणून, त्या ग्रुपाचेर आमकां कोणे व्हिडिओ धाडलेलो आनी तेणे दाखयलें की ह्या व्हाळांत सगळ्याक गार्बेज जाल्या म्हणून. आनी आमी तेन्नाच डिसायड केलें की बाबा चल आमी वचून पळोवया आनी आमी हेजे इश्यूचेर हेजेर नजर घालया म्हणून. कित्याक हांगासर आमची पंचायत आसा ती व्हडलें उलोवपाकूच जाणा. आमी अशें करता, हें हाडटा, स्किमी तें हाडटा, अशें करतले तशें करतले, पूण इन ग्राउंड रियलिटी आसा ती तुम्ही पळोवंक शकतात. जर आमच्या पंचायतीचे जर काम सारकें आसलें, परफेक्ट आसलें, बरें आसलें जाल्यार हें अशें जावचें नासलें. आतां तुमी म्हणटले जावं ही आमची पंचायत बॉडी आसा ती म्हणटली प्रत्येक फावटी आमी हेंचेर आरोप घालतात. आमी तुमचेर आरोप घालिना, आमी तुमकां दाखयता तुमचें काम. तुमचें काम तुमकां इलेक्ट करून कित्याक हाडल्या? पंचायतीन फक्त बसपाकूच हाडल्या. आतां हांगासरलो जो वॉर्ड मेंबर आसा, आतां हे म्हणटा वॉर्ड चड करून हे वॉर्ड 3 पडटा, वॉर्ड नंबर 3 जाल्यार हांगासरलो वॉर्ड मेंबर कितल्याच फावटी पासार जाता आसतलो. हे वॉर्ड मेंबराक दिसोंक ना काय? लोकांनी तुमच्या कोणेच तुमच्या दोळ्या मुखार जा तुमच्या कामकाराक हाडूंक ना, कोणे सांगोंक ना तुमकां बाबा हें फूल ऑफ गार्बेज कितें जालां तें पळोवंक ना तुमी. जाल्यार आमचो प्रश्न आमच्या पंचायतीक, तशीच आमची गार्बेज कमिटी आसा ही खंय न्हिदल्या काय? आमी हेंकां परतून परतून जागे करपाचे येवन आमी हेंकां जागे करपाचे, हेंकां फक्त आमी दाखोवपाचे हाडून की बाबा हें अशें अशें आहा, हें हांगासर सगळें डिस्ट्रक्शन जाता, हांगा सगळें हें जालां म्हणून. तुमचें काम कितें? तुमकां कित्याक इलेक्ट केल्या? तुमकां इलेक्ट कित्याक केल्या? सो तुमचें काम तुमी करपाक जाय न्हू. आयज आमी तेका लागून हांगा येयल्या दाखोवपाक स्पेशली पंचायती. कित्याक फाटले ग्राम सभेक आमच्या सरपंचान फक्त सांगलेलें अशें की तुमी जे तुमचे इश्यू आहा कित्याक ते आमचे नजरे मुखार हाडा म्हणटा. आमी तेजेर ताबडतोब एक्शन घेता म्हणटा. जाल्यार पळय हय हो इश्यू घे एक्शन, पळोवया, घे एक्शन, एक साफ करून दाखय, साफ करून घे, सगळें क्लीन करून दाखय आमकां. हो इश्यू आहा हो साफ करून तूं दाखय आमकां ताबडतोब. तसोच हांगासरलो जो वॉर्ड मेंबर आसा तेकाय सांगता तुमच्या नजरे फुड्यान हाडल्या आमी, ह्या व्हिडिओच्या थ्रू तुमच्या नजरे फुड्यान हाडल्या, घे हेजेर एक्शन, पळोवया. प्रत्येक फावटी तुम्ही फक्त एक्सक्यूज दितात. आमी बोबो मारता, हे बोबो मारता, ते बोबो. अरे आमी आमच्या गांवाक लागून बोबो मारता, आमच्या गांवाच्या इश्यूआक लागून बोबो मारता. तुमचे पर्सनली तुमच्या घरा येवन जा तुमच्यो हे करून आमी बोबो मारिना न्हू. हे कोणी करपाक जाय? आमी करपाक जाय. आतां आमी देव व्हांवन आनी हे साफ करूं सगळे. आमची हंबली रिक्वेस्ट आहा तुमकां, नाल्यार तुमी एक सोलर कॅमेरा हांगा बसोवपाचो. फाटल्या आतां वॉर्ड 4चो जो वॉर्ड मेंबर आसा तेणे गार्बेजीचो झोन आसा पळय थंयसर गार्बेज उडयता म्हणून लोक उडयता म्हणून अशें सांगलेलें आसा आमकां. लोक उडयता म्हणून थंयसर तेणे सोलर कॅमेरा घातलेलो आसा. जाल्यार आमची मागणी आसा हांगाय तुमी घाला, तुमकां कळटलें लोकल उडयता काय भायलो उडयता काय कोण उडयता. आनी एक पॉयंट आसा की दर आमची गार्बेज कलेक्शन एवरी डे जाता, बरी गजाल आसा. आनी आमी सजमत आनी आमी जाणा जाता कलेक्शन एवरी डे जाता. जाल्यार हें गार्बेज हांगा डंपिंग कित्याक जाता? हो क्वेश्चन आमचो सरपंचाक आसा आनी पंचायतीक बॉडीक आसा. कित्याक गार्बेज डंपिंग जाता हांगा? कोण उडयता काय हे कोण चवकशी करतलो? तुमी करपाक जाय न्हू, तुमी पळोवपाक जाय. कित्याक तुमकां निवडून हाडल्या लोकांनी. सो मागता हेजेर जाता इतले बेगीन एक्शन जावची. ओके. सो आमच्या मायकलान सगळें ब्रीफ केलेलें आसा आनी सांगपाचें हितून कांय येना. पण म्हणटा आमी जेन्ना ती बायड हावसी कमिटी काडटा जावं आनी कितें काडटा, सॉरी आमचे गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी काडटा, जाल्यार गार्बेज मॅनेजमेंट कमिटी कित्याक काडटा? हे असलें जर तुमकां दिसना जाल्यार ते कमिटीने काडून फायदो ना. बायड हावसी तेच चल्लेलें आसा आनी गार्बेजी म्हणजे तेच कांय ना, हेजें काम कांय ना, फक्त पिशान काडपाच्यो गजाली सगल्यो ह्यो.
आणि जर आम्ही त्यांना सांगता की गार्बेज झोन जाता चेंज कर म्हटलं थंय ते बी जाऊन आणि आता सध्या सांगचे म्हटलं पळया कोण नेक्स्ट गार्बेज झोन जावपाचो आणि आमच्या आसगांवचे स्कुलाक सांगा ती भुरगीं हांगाल्यान पास जाता जावन कितें जाता ही फाल्यां एक घाण तांकां बीन पोल्युशन ये जाल्यार हे भुरग्यांनी फाल्यां हे पोल्युशनाची घाण घेवपाची ही ल्हान ल्हान भुरगीं जी हांगाल्यान पास जाता ती आनी हांगाल्यान हे आयज इतकें हे तर स्टार्ट ही बिगनींग ही जर तुमी जर हांगा बंद करना जाल्यार फाल्यां हांगा गार्बेज सेकंड आनी गार्बेज झोन जातलो आमच्या आसगांवचो जो अजून आनी खंय ते जाले पळय ते शिफ्ट जावंक ना ते बरें आहा अजून तर तेजी कांय हेना 2-3 ग्रामसभा जाली आमी तेजेर डिस्कशनां जाली आयज करता फाल्यां करता आश्वासनाचेर आमी ते हे पळयले अजेंडा पळयले आनी आतां म्हाका दिसता हो नेक्स्ट गार्बेज झोन जावपाचो आनी तो बीन आमच्या आसगांवच्या स्कुला फुडल्यान आनी मेन म्हटल्यार हे जे पोल्युशन आसा पळय ते हांगासर ते हांगा घरा तर कोणाची ना पण हांगा स्कुलाची भुरगीं तर हांगाल्यान 100% इफेक्ट जातलो हेका सो हांव मागता हे पंचायती कडेन की तुमी हांगासर येवन हे गार्बेजाचो कितें आतां तोडगो काडपाचो देव बरें करूं खूप वायट दिसता अशे हे फोन कचरो पळय उडयतात हे लोक आमचे गोंयकार उडयना हे लोक भायले उडयतात हांव त्या लोकांक मागता जे लोक भायले उडयतात हांगा पळय ते काम करूंक येतात हांगा आनी आमचे कचरो पळय उडयतात अशे गार्बेज कलेक्ट करता पंचायत तरी तुमी लोक हांगा हाडून उडयतात हे पंचान लक्ष घेवचे आनी सरपंचान हे बेगिना बेगीन एक्शन घेवची हेजेर क्लीन करून घेवचे थँक्यू ही जी गार्बेज जी तुम्ही पळोवंक शकता ती कशी मॅच जाल्ली हेच्या पयलीं बीन खंय आमच्या कोण विलेजरांनी सांगलें की आमकां हांगा फाटल्यान खूब आसलेली पण ती सद्या पावसाच्या हितून लोटान ती व्हांवून गेली सो हे एज युजल एवरी डे आनी अशेंच म्हाका दिसता कोण गार्बेज उडयतात कोण आमकां खबर ना कोण उडयता ती हांगा म्हाका दिसता CC कॅमेरा घालपाची गरज आसा देव बरें करूं आनी आमी मागता आमच्या पंचायती कडेन की हेजे सगळे जे घाण जी करता पळय तेजेर बंद जाल्लेले जावपाची गरज आसा